देशी तशेंच परदेशी पर्यटक गोंयांत आमकां आयिल्ले जाय, गोंयचो रेव्हेन्यू वाडिल्लो जाय, त्या खातीर संगीत महोत्सव म्हत्वाचे आसात. सनबर्नवाले गोंय सरकाराक पयशे दिवपाचे आसात, ते खातीर आमी तांकां सोडचे नात, वसूल करतलेच. आमी सनबर्नाक मान्यताय दिवंक ना, सनबर्न क्लासिकाक दिल्या. मात सनबर्न क्लासिक जर फाटल्या वर्साचे पयशे भरिनात तर तांकांय परमीट मेळचे ना म्हण पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकारान सांगलां. RDX खातीर पर्वरीच्यान संजय मनोली. हिंदू जागृती हे घेतलेली प्रेस कॉन्फरन्स. तुमकां कितें जाय गोंयान सनबर्न जाल्ले जाय काय नाका जाय मरे, मागीर हे लोकांकूय जाय, अख्खी गोंयकारां जाय, कळ्ळें तुका. तेका आमी फेस करतात. पण म्युजीक हें गोंयान जाय, नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर ट्युरिस्ट येवपाक जाय, कारण आमचो सगळो रेव्हेन्यूचो भर आहा ट्युरिजमाचेर. हेणूय जाता तितलो ट्युरिजमान जाता तितलो येवपाक जाय, सगळीं दुकानां गाडे हें तें चलपाक जाय. 2011 सावन 4.36 crore ते पेंडिंग आहा ते आमी घेतले, ते गेल्या शेवट सनबर्न दिवपाचो कोर्टाचे डिसिजन पूण सनबर्नाक आमी दिवना, आमी सनबर्न क्लासिकाक दिला. दिल्याशिवाय परमिशन दिवचे न्हू म्हणून पण सनबर्न क्लासिक आमी दिला. सनबर्नान क्लासिका कडेन टायअप केला आनी ना, ते आमकां खबर ना, ऑर्गनायझेशन क्लासिक ते आमकां खबर ना. पण सनबर्न कंपनी क्लासिक सेम सर, ते म्हाका आयडिया ना, पण सनबर्न क्लासिक आमी दिले आनी तेजे ऑलरेडी कोर्टान मॅटर आहा आनी तेका आमी सेम पयशे आयल्या शिवाय कंपनी दिवपाना. एवरी सनबर्नाक आज तुका नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर सनबर्न फेमस आहा आनी सनबर्न क्लासिकाक आमी तें दिल्लें आहा आनी तशें मार्केटूय आमकां तें येवपाक जाय, थंय गोंयान मेळपाक जाय. तर प्रत्येक सनबर्नाक ड्रग पेडलरांचो इश्यू येता, तांकां ड्रग्स आमी थंय अलाउड करपाना. किंवा स्मोकिंग तेजेर सारको आमची सारकी नजर आसतली. पुलिसांकूय आमी सांगून दवरलेलें आहा की थंय कसल्याच ड्रग्स तेंचे अलाउड करचे ना, सारकी सजा मेळटली. पण पीसफूल बरे रितीन डिसिप्लीन दवरून पण चलोवपाचें. जितले पुलीस थंय घालता गोवा गव्हर्नमेंट सगळे चेक करपाक, तेंची बिलां तेंच्यांनी पे करपाची आसा, ती सुद्दां केल्या शिवाय आमी दिवचे ना. पण पेंडिंग लास्ट टायम सनबर्न क्लासिक जाला, तेकाच आमी अलाउड करतात आनी तेजे कितें ड्यूज आसल्यार तेका ड्यूज दिल्या शिवाय तेजे कमीत कमी 1 करोड दिवपाक. अरे हो सनबर्न क्लासिक हा तो दिवपाचो 1 कोटी ड्यूज दिवपाचो. हांव सांगते कळूं ना तुका, सनबर्न क्लासिक जे आहा तो 1 कोटी दिवपाचो आहा, तेजे दिल्या शिवाय तेका आमी अलाउड करनात. तें फाटल्या वर्साचे टॅक्साचे. काल मायकलान म्हटला की सनबर्नाचे असले एडीएम जावपा जाय, कित्याक इकॉनॉमी आता रेव्हेन्यू वाडटा. बरोबर, तेच हांव तेच उलयता न्ही. 1 कोटी उरला पळय न्हू, तो घेतल्या शिवाय आमी दिवपाना तेका. सनबर्न तेंचे एडवर्टायझींग चालू आहा 10 दिसांनी सनबर्न करता. आतां ते कितें, पण हें घेतल्या शिवाय तेका परमिशन मेळना. वर्साक एडीएम कितले जावपाक दिसता? आमी वेलकम करतात, कितले यो कितले येऊ जर तसो टायम मेळटा तसो आमी दिवूं शकता, कारण हें जाय आमकां. पण आमचे कडेन अजून कोण येवना. येयले जाल्यार तुमी विचार करता. दिता